संसदेच्या खासा अधिवेशनाविषयी विरोधक काळात सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदीक बरयली चीट चर्चेक दिले 9 इश्यू। जयराम रमेश म्हणटा काँग्रेस बहिष्कार घालची ना। बॅटरी एनर्जी सिस्टम घटमूट करून केंद्राचे मोठे पाऊल। सिस्टम डेव्हलप करता कॅबिनेट बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर उलयलो 3760 कोटींची तरतूद। मंत्री माविनाक बायलां आनी भुरगीं खाते दिवची। माविन पंचायतीक न्याय दिना। उद्देग खात्याकूच वेंग मारून आसता विजय सरदेसायचो मुख्यमंत्र्याक सल्लो। IRB PSIचे पिस्तूल चल्ले। बायल गंभीर जखमी। बायल खंय पिस्तूल साफ करताली फार पेटलो। गुळी हाताक लागून पायांत घुसली। GMCत ऍडमिट। PSIचेर गुन्हो नोंद। बाणस्तारी ऍक्सिडेंटाचे केशीत मेघनान हायकोर्टाकडे जमा केले 2 कोटी। फट्टे कर्माकरचे फॅमिलीक दरेकी 50 लाख उरिले जखमी। कोर्ट म्हणटा ऍक्सिडेंट क्लेमूय दियात। पोन्ने गोंय पुलीस स्टेशन पुर्तुगेज तेंपावेल्या घराचे वास्तूत काडटात दीस। 25 वर्सां फाटीं रायबंदरासावन केल्ले शिफ्ट। प्लास्टीक कापोत घालून पावस धुकल्लो। 60-70 पुलीस ड्युटेक। गोंय विद्यापीठातल्या दोगा चलयांचो विनयभंग करपाचे प्रकरणात पुलीस अधिकाऱ्यांचो चलयेची माफी मागपाक न्हयकार। कांयच करूंक ना जाल्यार माफी कित्याक, गेलो लॉंग लिव्हेर। अटॅकिंग खेळाक फामाद FC गोवा आनी ISLाक डिफेंडर। पश्चिम बंगालच्या नारायण दासाक केलो सायन। ताच्या अणभवाचो लाभ FC गोवाचो संचालक उलयलो। गोवा प्रो लिगात गार्डियन एंजलान सेजा फुटबॉल अकादमीक एका गोलान दिलो धक्को। धुळेर ग्राउंडार फाटोफाट दुसरी मॅच जिखून गार्डियन एंजल 6 पॉइंटां सयत दुसरे सुवातेर। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून रायबंदरा विठ्ठल मंदिर ते क्रायम ब्रांच बिल्डिंग मेरेनचो रस्तो 22 सप्टेंबर मेरेन बंद। गोंयांत जावपी नॅशनल गेम्सा खातीर दिल्लीचे कर्णी सिंग स्टेडियम सब सेंटर। वेलोड्रम सायकलिंगा खातीर निर्णय म्हणटा खेळा मंत्री गोविंद। खात्याक वयल्याचे इश्यूचेर चल्ल्या चर्चा। बंगळुरूच्यान गोंयांत येवपी बसीक आगशे फ्लायओव्हरार ॲक्सिडंट। प्रवासी जखमी। ड्रायव्हराचो ताबो सुटल्यान बस डिवायडरार मोखली। बस रस्त्यार उमथी। ढवळे बायपासार सेल्फ ॲक्सिडेंट। ड्रायव्हराचो मोटारी वेल्यान कंट्रोल गेल्ल्यान परतिली। ड्रायव्हराक मातसो मार। कारापूर तिस्कावेल्या गुदाम फाटल्या हाऊसिंग बोर्डाच्या रस्त्यावेलो कोयर परी आणि कारापूर सर्वन पंचायतीन उखल्लो। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल। कॅमेरा लेन्स आणि भांगराची चेन चोरपाच्या प्रकरणात पणजी पुलिसेन केरळाच्या देनू नायराक धरलो। शूटिंग आसा म्हूण सांगून कॅमेरा घेऊन मारिल्ली फुज्यो। मणिपुरात परत हिंसाचार। कर्फ्यू असताना बिष्णुपूर जिल्ह्यात लोक रस्त्यार। सेक्युरिटी फोर्सान मारले दुकानधुराचे गुळो। रबर बुलेटिनी फारपेट। कितलेशेच जखमी। हरियाणा सोनीपतात 12वीच्या भुरग्यान शिक्षकाचो धरलो गळो। सकयल वडयलो। ताच्या मणक्याचे हाड मोडले। बेठोच भोंवता म्हूण तापयल्ल्याचो काळडो राग। मराठा आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्रात तापलो। फाटले 9 दीस मनोज पाटील उपासार। उदक सुद्धा सोडले। 4 दिसां भितर निर्णय घेत ना जाल्यार खंय हेल्थ ट्रीटमेंटूय घेवचो ना। नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचो भाव शरदचंद्र बोसाचो खापर पंटू चंद्रकुमार बोसान सोडली BJP। भारत आड इंडिया वादा उपरांत निर्णय। लोकशाहीच्या तरतुदी प्रमाण एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर काम करपाक तयार। वेंचणूक आयोगाचो मुख्य आयुक्त राजीव कुमार उलयलो।